बाणस्तारी अपघात प्रकरणात आम आदमी पक्षान तांचो अध्यक्ष अमित पालेकराक क्लीन चीट दिल्या. बाणस्तारी अपघात प्रकरणांतल्या आरोपी बरोबर पालेकरांचो कसलोच संबंध ना आनी तातूंत ताणें वांटोय घेवंक ना असो दावो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेंझी वेगसान केला. पालेकार हो आपाचो भंडारी समाजांतल्या मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार, पूण सरकार ह्या बारीक मनशाक चेपोवन जे आरोपी उच्च समाजांतले लोक आसात तांकां सांबाळून घेता असो सणसणीत आरोप वेंझीन केला. आरोपीक अटक जाल्ली तेन्ना दक्षिण गोंयच्या भाजपाच्या आमदारान फोन मारिल्लो. तांची पयली चवकशी करची. आरोपी बायला सुसेगाद जेली भायर आसात, पूण तांकां भितर ओडोवचे सोडून बेश्टेच पालेकारां फाटल्यान सरकार हात धुवन फाटीं लागला. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेचेर दोळो दवरून भाजप सुडाचें राजकारण करता असोय आरोप वेंझीन केला. गोंयभर जाता तें गोंयकारांक कळो बरें की हें दीस इज जस्ट द स्टार्ट. कोणाच्यान उलोवपा जायना, जावं तो आदोगाद जावं जावं कोणूय जावं, आनी भोवकोन अमितान उलोवपा जायना. कित्याक अमित इज वन पर्सन आम आदमी पार्टी गेलो, चीफ मिनिस्टर फेस जाल्लो भंडारी समाजाचो. आज हो समाजाक जे रेकॉग्नायझेशन मेळपा जाल्लें ते आम आदमी पार्टीन अमिता मुखार घालून केल्लो आनी तेणें ते गट्स घेवन हे सरकाराक मुखार तो उबो रावल्लो. आनी आज हुंय काय ह्या सरकारा हुंय काय ते हसताले आनी ते होरपा जाय म्हूण तांकां आज हो एक चान्स मेळ्ळो आनी हो आज तेम तो आख्खे एक जे मॉडिफाय करून ही जे नरेशन कॉमेस केलां इज ओन्ली दॅट. कित्याक तांकां हुंय काय आहा. आज सगळे म्हणटाय की बीजेपी इज कम्युनल, पूण आज चोवपाक गेलो जाल्यार परेश आनी मेघना आख्खे गोंयभर लोक म्हणटा मेघना वॉज ड्रायव्हिंग, मेघना शूड बी अरेस्टेड. आख्खो गोंयभर लोक म्हणटा आनी मेघना अरेस्ट जावपा जाय आशिल्लें. आनी आज हुंय काय म्हणल्यार मेघनागे नांव लिपयलां आनी कितें म्हणल्यार अमिताक भितर हाडली रिपोवपाक. आतां तेका अरेस्ट करून दवरला. सो मेघनाचे फोकस आहलो. मेघना शूड हॅव बीन अरेस्टेड, मेघना वॉज ड्रंक, परेश शूड हॅव बीन अरेस्टेड. हें सगळ्यांक कोण आसना आज एक केला. सो मागीर म्हणटा की आम उलयताय म्हूण भामण जाय तुमक सगळ्यांक हिंगा. पूण जेन्ना भंडारी समाजाचो जेन्ना एक लिडर मुखार तुमकां आदोगाद जावन मुखार सरता आनी वयर सरपा जेन्ना प्रयत्न करतात तुमी तांकां सकयल करताय. अँड दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे इन गोवा. आज हे सगळें चलतें ओन्ली मॅन्युप्युलेशन. आनी बीजेपीक आज एक क्लियर मेसेज, सगलो लोक तुमकां पळयता, सगलो लोक जाणा तूं मेघना आनी परेशात तुमी कित्याक लागून साल्वा केलें तें. आनी कोण तो सावथाचो जो MLA आनी सिनियर तुमचो कोण मुखार सरलो तो पयशांचे बॅग धाडून दिवपाक, आनी ते पयशां बॅग मेळ्ळे म्हणटरी हें सगळें मॅन्युप्युलेशन जालें. आनी लोक चाडलो आहा म्हूण मेघनाचेर आनी परेशा भितर घाय नाय म्हूण तुमी, आनी लोक चाडलो म्हूण आतां तें डायवर्ट करपा जाय म्हूण तुमी आज अमिता भितर गेला. आमी आमगे प्रेसिडेंटा बरा आहा. आनी आज जाण जाय हो प्रेसिडेंट आपा न्हू, हो प्रेसिडेंट जावन आहा वन ऑफ द पार्टी ऑफ इंडिया जे आज फॉर्म जाल्ले आहा ताजे एक प्रेसिडेंटाच्या तुमी आज भितर घातलो आहा. हे सगळे प्रेसिडेंट जे इंडिया आहाय ते आज मुखार सरतले आनी हे बीजेपी सरकाराक दाखयतले. इट इज द मॅटर ऑफ टायम. दिस इज अ वॉर्निंग टू दिस गव्हर्नमेंट. युअर टाइम इज ओव्हर. तुम्ही आज हो हात घातला, तुम नॉट ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी घातला, तुम्ही प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द इंडिया. जे इंडिया युनिटी जाल्ली आहा ताजे जितले प्रेसिडेंट आहा तेंचे तुम्ही एक हात घातले भाशेन जाल्ले आहा. अँड नाव इट इज अ क्लियर मेसेज कि we are not going to keep quiet. Overall, whoever has banged and killed those people are out, and who was not involved is inside arrested. Like a bail meona. This is for everyone to realize that today, if you are rich and you are from a big samaj, you can directly kill someone and you will get bail. But here, someone who's not involved, not at all there, you will be arrested and you will not get a bail. This is the situation of today, and this is so sad. So people who are watching this, watch out. Today it is Amit's turn, tomorrow it will be anyone else's turn. BJP is out to just tarnish whoever they are scared of, and this is what they are scared of is Aam Aadmi Party.